फाटले कितलेशेच दीस केरी तेरेखोल फेरी सेवा बंद आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन बातमी केल्या उपरांत ही फेरी सेवा कांय दिसां खातीर सुरू जाल्ली. पण आतां परत ही फेरी सेवा सारकी लोकां खातीर उपलब्ध ना. रेशन हाडपाक दिसाचो दीस वता. शाळेच्या भुरग्यांकय फेरी सारकी नाशिल्लो फटको बसता. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन केरी तेरेखोल फेरी सेवा नियमीत करची म्हण मागणी थळावे करपाक लागल्यात. कितें जालें? 15 दीस जाले फेरी बंद हा. ही रेंव काडटा म्हणून फेरी कालच्यान चालू जाल्या. कितें रेंव कितें काडचें पडटा तुमकां? राब ना न्हू, राब बुडटा रेंवेन तो निसर्गीक न्हू ती. बरोबर. हां आनी ही काडटा म्हणून फेरी चालू जाल्यार लोकांची खूब सोय जाता. फेरी नाजाल्यार- जाल्यार लोकांक किराणपण्यासून पुलावल्यान अशें वचचें पडटा. अच्छा. हांगा ड्युटेक असतात पळय ते येतात आनी परतून वयतात. कदंबाचे ड्रायव्हर असतात, सकाळीं येतात, वाट पळयतात, फेरी नामून परत त्या वटेन वयतात ते. आं, हां, हां. कळ्ळें? आनी कदंबा खातीर लेट बी जाता त्या खातीर. तुम्ही फेरी हांगा देवा- हांगासले लोकल काय? आमी लोकल हांगा. म्हणजे तुम्ही लोकसेवा खातीर करताय हय, अशें? लोकसेवा खातीर. अच्छा. फेरी बोट हालीं जायते फावट ब्रेकडावन जाली आनी जायतो भुरग्यांक त्रास जालो. मोस्टली आमची इस्कॉलाची भुरगीं भायल्यान वचपाक लागलीं. इट इज हाडल्यानी आमकां सोसायटीर आमची रेशन हाडटलोय जाल्यार आमच्या लोकांक वाया रेडी, आरोंदा एन मागीर केरी अबावट येवंक वचोंक 24 किलोमिटर्स जातात. 24 किलोमिटर भुरग्यांक लोकांक वचोन आनी रेशन हाडप म्हणजे एक फाटल्या दिसांनी खूबच फेरीबोटीचें काम सारकें दिलिगात जालें आनी खूब दीस भुरग्यां लोकांक त्रास जाता. हांव मागतां एक तो हे आनी थंय रेंवूय पडलेली आहा. फेरीबोट लागता ती रेंवूय कोणें काडूंक ना म्हटल्यार तो रॅम्प आहा कितलींच वर्सां तो डेवलप करचो सारको बांदचो आनी परतून दुरुस्ती काम परतून तेचें करचें तें आजून कांय हातीन घेवंक ना. हांव मागतां एक सरकारा कडेन हेचेर एक नदर घालची आनी हे फेरीबोटीचो रॅम्प आनी रेती ही काडून लोकांक एक बरी लोकांची सोय जावची येवची वयची म्हणून म्हाजें मागणें. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर.